गायन गावया एफो आपोयल्या म्हूण आमकां. Burgam tuja e povetri sa ciebie donia voi rubaru nam cingorib karza ai stuka dita kotko ditarga voi rubaru nam cingorib karza ai stuka dita kotko ditarga. Zorlan tu Deus o podvidar Bimut pun mogan ai leu ia velar Ai korkir korkar sam ci doiar Deuk tu caik mogan sono moscar Ai korkir korkar sam ci doiar Deuk tu caik mogan sono moscar. Bapace ani putace ani povitrat miance navi. Amen. Sorvis portum ce soveasum. तुमची सोवे आसू. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विशय बागेवन झुजे वाजाची देख घेवन समाजांतली जोगणी झुजां पयसावन मागुया. जेजू जावन आसा शांतीचो जोर. आमी दोर एकलीं शांतीची मनशां जावंक ताणें आमकां उलो केला. काळुकांड सांडलोल्यांक तशेंच उजवाड आपल्या उजवाडांत हाडटा आनी तांचें जिवीत शांती समाजान भरता. बागेवन झुजे वाजान काळुकान जियेतोल्यांक जेवच्या उजवाडांक हाडूंक आपलें जिवीत भेटयलें. वायट पयसावंक शांती विस्तारून तो भार घेवन वावुरलो. ताणें भोक्तीपणान आनी निस्वार्थीपणान समाजाची आनी पवित्र सभेची सेवा केली आनी तांचें जिवीत शांती हाडूंक तो भार घेवन वावुरलो. जोगणी झुजां कोतल्यांची मनां आनी काळजां ताणें उजवाडान भरलीं. तांकां शांतीचे मनीस जावंक आदार दिलो. तर आयज आमी ह्या तिसऱ्या नोवेनांत बागेवन झुजे वाजाची मोजतीन जोगणी झुजां कोतल्यांचेर जेजूचो उजवाड कृपा आनी शांती ताच्या विस्तारून आमी सगळीं वायट पयस जावंक म्हूण मागुया. आतांच आयकुल्लीं कल्पना मोतीन धरून हे मिसाचे भेटेन आमचे इंतरसांव आमी घालता. मिसान मागता केरीत इंतरसांव फावो जाल्ली म्हूण दिनवासनेच्या मोनान हे मीस भेटयता जुजे माथियास रॉड्रिग्स. आमची खासगी मागणी आनी गरजो देवाच्या हातांत आमी घालुया आनी ह्या तिसऱ्या नोवेनान आमी भावार्थान भोक्तीपणीन वांटो घेवया. आनी देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून घेवन आमच्या सोर पातकांचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Krótko, Somiaka krótko, Somiaka krótko. Krista ka krótko, Krista ka krótko, Krista ka krótko.
आमकां आयज कितें उगडास आमी कोत्ता आयज 2 वारादां पासत आमी मागता बिचोली वाराद आनी म्हापसा वाराद. तांचे बरोबर हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना आमची खासगी मागणी आनी गरजो देवाच्या हातान घालता आसतना दिवसेच्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा पासत आमी मागुया. प्रार्थया. देवा तुज्या याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सान जुजेवाजाची देखीन आनी मुड्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यंत परजोळायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सभया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सिलो नगरान जेवल्या काल्या उपरांत आना थंयसरली उठली आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार येयली बसून आसलो. तेन्ना सगळींच खोंती बरीच जावन आनी दुकां घडोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थन करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, तुजे चाकोनीचे चडफोडे पडे, तिचो उगडास कर आनी तिचेर विसर घाली नाका. पूण तुजे चाकोनीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्ख्या ताच्या जिवितान सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्यार वाकोर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या मोऱ्यान ती अशें जायतो वेळ प्रार्थन करीत आसतना येली तिच्या तोंडाक पडयतालो. आना एकदम लुवान उलयताली. तिचे ओंटूच हालताले पूण उतरां आयकोंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेली अशी दिसली आनी ताणें तिका म्हटलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जाबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखीन कोंतीक सांपडलोली बायल. हांव सोरो ना म्हूण कसलेंच पिवण पिवूंक ना आनी चाकूंक ना. पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगतालीं. हांव एक कसली ओलकी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगलो वेळ हांव कोंती उस्क्यांनी भरलोल्या काळजांतान उलयतालीं. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतीपाड केलो. तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकोनीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केन्नाच कोंतीन भरलोलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बोजून आपल्या गांवां गोरा रामांक नोंगरान पोत्तली. एलकेनान आनाक आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हटलें, हांवें ताका देवा कडलो मागून घेतला.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोबें बोड म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण ओस्कोतांचें बोड वाडलें. पोटभो जेवतालीं तीं दिसवडो जोडूंक वेतात, पूण बुकेन मोत्तालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 भुरग्यांची आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान उडयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बोडांक दुर्बोडकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो दुल्लींतलीं उखलता, दुर्बोडांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसूंक दिता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गाराक उबीं रावया. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देवाचें उतर मांडून घेयात, मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजू आनी ताचे शीस काफारनाम पर्यंत गेले आनी सोंडवार पावतच जुदेवांच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणेन बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिलियाच्या आख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान यें. वाखाली तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एका गांवांत खूंय नवोच ट्रान्सफर जावन पाद्री गेलोलो. जशे परी नवे ट्रान्सफर जाले म्हणटकूच पयलेच पाद्री ऑब्जर्व करतात आख्खो गांव, हो इगोर्जेन घडटात त्यो घडण्यो,
म्हणटकूच हे भाशेन ह्या वर्साक पाद्रीन म्हटलें हुई ह्या वर्सा हांव पळयतलों ऑब्जर्व करतलों कशे भाशेन चलता हो गांव आनी इगोजेंतल्यो घडण्यो. आनी ताणें पळयलें खंय इगोजेची कुशीक एक घर आहा पूण त्या घरांतली अस्तरी केन्नाच मिसाक येना, केन्नाच येना. पूण ती दिसती पडटा केन्नाय भायर भितर भोंवता, झाडू मारता, साफाई करता, सगळें करता, पूण मिसाक केन्नाच दिसती पडना. आनी म्हणून ताणें ही एक दीस ताका विचारलें, गो बाय मिसाक केन्ना येनाय, कित्याक लागून? अशी तूं हांगासरूच आसताय घरा कडेन? आनी ताणें जबाब दिलो हुंय, फादर तूं नोखो आमचो गांव कहलो पळय तो, तुका आजून कांय खबर ना. हांगासर लोक सामको मालकिरात. त्या पासत हांव तांकां सारी बरी पक्की वळखता. त्या पासत म्हाका तांचें तोंडूच पळोवपाक नाका. आनी तांचें तोंड पळयल्यार म्हजें सगळेंच आख्खें आंतपीत गरम जाता. त्या पासत हांव मिसाकूच येना. हांव म्हाजें घरा कडेन कितें आहा तें करतां. म्हजें मागणें म्हजें रोजार सगळें हांव करतां आनी तितलेंच म्हाका पुरो देवाक आनी पुरो कितें करता तें हांव. अशें म्हणून ते फादराक खंय हे भयणीन सांगलें. फादरान तिका म्हणलें खंय हांव तुका एक धाकटुलो एक एडवायस दिता वो तुका कितें करूंक सांगता तें तूं करशी. मागीर मातशी घुस्पली खंय ओके फादर बरें करता तूं सांगताय हांव करतां. आनी फादरान म्हणलें खंय घरांत हांव फाल्यां एकूच दीस मिसाक यो, एकूच दीस आनी कांय मागना, जस्ट वन डे. पूण एक काम आहा, घरांतल्यान येता आसतना एक ग्लास टू द ब्रीम सारको वयर पासून भरून घरा कडेन थावन इगोजेन लागींच तुजें घर आहा न्हू, सारकें घरांत थावन तूं रोखडीच पावता इगोजेन. म्हणटकूच तो ग्लासान उदक घेवन तूं इगोजेन यो, सारको टू द ब्रीम वयर पासून. आतां पादेकारान सांगलां म्हणटकूच आतां कितें करया, सारकेंच करूंक जाय. म्हणून ताणें घरा कडेन थावन आख्खो ग्लास टू द ब्रीम दवरलेलो आहा तो उदकान सामको स्थितीदान एक 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 पावल मारून 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 सायबा पाव देवा पाव सायबा पाव दोनया पाव करून करून ताणें सारकी इगोजेन पावली. आनी पादेकाराक म्हणलें पादेकार पळय तुवें सांगलां तशें हांव पावलीं, उदक ओतूंक दिवंक ना, सारकें टू द ब्रीम आसा, वयर पासून आहा, मातशें आल्लां पूण आसा. पादेकारान म्हटलें पळय तुका हांव हेंच सांगूंक सोदतां, तुजे सर भोंवतणी घडयेक जाय तें वातावरण आसा तें उसांबळ जालां, स्टेबल ना. पूण तुज्या जिविताचें कॉन्सन्ट्रेशन देवाक आसूंक जाय. बायलान सगलो कितलोय गडबड जावं, तूं देवाक तुज्या जिवितान सारकी राव. हें की तुवें शिकूंक जाय. आनी ती लेसन आपलो शिकली आनी मिसाक येवपाक लागली. म्हाका बाबा भयणीनो धाकटुली एक घडणी जायत ओ एक आमकां स्टोरी अशी जायत, पूण हातूंतल्यान इल्लें आमी शिकुया आयज. आनी तें म्हटल्यार यें सविशय उगडास करून बागेवन जुजेबाजाची देख घेवन समाजांतली झगडीं झुजां पयसावंक मागुया. समाजांतलीं झगडीं झुजां पयसावंक मागुया. हाच्या वाचपान इल्ली नदर मारुया. हाचें वाचप आमकां मेवता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी हांगासर आमकां खबर मेवता हाना ही अस्तरी आतां देवा लागीं प्रार्थना करता मागता, सायबा म्हाका तूं मागताय तें दी, म्हाका गरज आसा. आनी कितें मागता? भुरगें बाळ. इतली खोरायेन मागता की ताचे कडेन आसलोलो तो लोक सजमता ही बेबदी जाल्या, बरें कोप मारता आनी त्या पासत बेबदीकायपणां करता. पूण ना, ती बेबदीकाय करिना, ती सोरो पियेना. सोरो पियेता तसली अस्तरी न्हय ती. आनी ती इतले काळजाचे खोलायेक थावन मागता फर्म इन प्रेयर की देव तिचे मागणी आयकता. आनी वेळ बदता तेन्ना सामुएल ताका जल्मता. इतले खोरायेचे मागणे, काळजांतले मागणे देव आयकता रडून. आनी देवाचें मागलें तेणें तिका फावो जाल्या उपरांत जिवितान खुशाल जाता. शुभ वर्तमानान आमी पळयलां देंवचार बसलोलो मनीस जेजूक हुकूम घालता आनी ह्या मनशा वेलो देंवचार काडून उडयता. देंवचार बसलेल्या मनशाक जेजू सोडयता.
म्हाका बाबा भयणीनो म्हणटात न्हय देव हा थंय देंवचारय आहा सारकें तें देव हा थंय देंवचार आसाच तूं कितें बरें करूंक बेशी कितें ना कितें जाताच पूण तुजें कॉन्सन्ट्रेशन सारकें आसूंक जाय तुज्या देवाक त्या पासत आयचो विशय आमी सजमूंक जाय बरे भाशेन बागेवन झुजेवाची देख घेवन समाजांतलीं झगडीं झुजां पयसावंक मागुया समाजान जाय तीं झगडीं झुजां जातात तीं पयसावंक आमी मागुया समाजांतलीं झगडीं झुजां पयसावंक मागण्याचो पावर आमी म्हणटा तो कितलो खोर तुजो कोण मागणें कोत्ता ताकाच घोडेक अदीक सजमतलो त्या पासत निमाणी वळ आयच्या विशयाची मागुया समाजान जायतीं झगडीं झुजां ओसांबळां आमी पळयता तिनूच आमी नदरे मुखार हाडुया फकत 3 भ्रश्टाचार करप्शन आमी जाणा सगळीं भ्रश्टाचार ऑर करप्शन ऑर ब्रायब सगळ्याकूच आसा तें कोणेन बंद करचें तो प्रश्न आमीच चिंता ताणें बंद करचें वयल्यांनी बंद करचें पूण तुज्या जिवितांत तूं कितेंय तुजें सोंपेपणां करूंक सोदताय तेन्ना मेजा पोंदच्यान दिवपाक तुका लज दिसना वो मेजा वयल्यांतल्यानूय दिवपाक तुका लज दिसना केन्नाय तूं म्हणटाय गिफ्ट दिला म्हणून तूं तुकाच घडयेक फटयताय पूण करप्शन तें करप्शन हें आमी सोजमूंक जाय हें समजावं जातलें झगडीं झुजां वादळ मोडां आमी सोजमूंक जाता हे भाशेन करप्शन जायतें घडटा म्हाका बाबा भयणीन पूण हाका लागून गरीब तो गरीबूच उरता आनी गिरेस्त तो गिरेस्त जायत वेता समाजांतलें हें एक वादळ मोड आमी तें सारकें करूंक आमच्याच हातांत आसा पयलें पावल तूं मार दुसरें पावल कोण मारता ताका मारूनी पयलें पावल तूं मार भ्रश्टाचार सोंपोवंक दुसरो मुद्दो आमी म्हणटा धर्मा मदें एकवट हिंदू आमी क्रिस्तांव आमी मुस्लीम आमी सगळीं एकठांय आमी हें आदीं आसलें आनी आतांय आसा आनी आसूंक जाय सदांच फुडाराक कित्याक आमी सगळीं एकामेकाची बाबा भयणां हें एक समाजांतलें वादळ मोड जें येवं येता फुडाराक पूण आमी देवा लागीं मागुया आमकां हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोण आमी जीं येतात तीं एकामेकाचीं बाबा भयणां कशीं आमी एकठांय जियोंक आमचे मदें मोग आसूं सोजमीकाय आसूं एकवट आसूं आनी तिसरें वादळ मोड आमी म्हणटा तें एडिक्शन वायट व्यसनांक सांपडला संवसार आख्ख्या संवसाराक खंय तूं वच एका तेंपार आमी म्हणूं येता संवसार साद्यापणान जियेतालो वायट व्यसनाक नाहलोलो लोबदूंक पूण आतां वयता तो देश वयता ती कंट्री म्हूण वयता तो वाठार की जितलो आमी मनीस मॉडर्न जाता वयर 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 चडटा तितलो आमी वायट व्यसनांक आमी सांपडटा सोरो बेबदीकाय ड्रग एडिक्शन हे सगळ्या मनशाचो गुलाम जाला आनी गुलाम जावन आपलें जिवीत वायटाक ओपून दिलां हें समाजांतलें वायट म्हणटकूच हे 3 मुद्दे जे आमी आयज नियाळ केल्यात ते भ्रश्टाचार म्हटल्यार करप्शन धर्मा मदें एकवट आमी हाडूंक जाय आनी तिसरें वायट व्यसनां आमी सोडूंक जाय कोण म्हणटालो आदल्या तेंपार इल्लेंशें घेतात तें बऱ्याक पडटालें पूण आतां आमकां लिमीट म्हणटात ती आमकां सोजमना म्हाका बाबा भयणीन सोंपयता आसतना आमकां उगडास करया समाजांतलीं झगडीं झुजां वादळ मोडां पयसावंक पयलें पावल आमी मारूंक जाय आनी मागुया हें उतर आमकां सांगता आमी खऱ्यांनीच देवा लागीं मागूंक जाय आमी देवा लागीं मागूंक जाय आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान आमच्या एकवटाच्या मागण्यांतल्यान बरोबर आसतना असलें इंतेसांव देवा मुखार आमी घालूंक जाय आमी आमी मागुया समाजान जायतीं उसांबळां आहा झगडीं झुजां आसात बागेवन झुजेवादाचे मजतीन हें सगळें पयस जावंक आनी आमकां शांतीचो समाज फावो जावंक आमी कोतकोत्यान आमी मागुया उबी रावया
ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातान घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारी आपले पोरजेची सेवा करतना जायते प्रस्नांक आनी आडकोळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार बागीवोन जुजे वासा भाशेन तांणी भोक्तीपणी आनी निस्वार्थीपणान देवाचेर आपलो पोन भावार दवरून पोरजेची सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी लोकां मदें एकचाराचें मन आनी भावपणाचो बोनपास अदीक गोड करूंक आनी आपलो धर्म पाळूंक कसल्योच आडकोळी घालिना जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. संवसारान जातेले जोगणी झुजां पयसावंक बऱ्या मनाची मनशांनी वावरूंक आनी झुजांनी कोश्टवतल्यांक राखूंक सांबाळूंक तांणी एकामेका सोवें शांतीचे बोनपास जोडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. वायटाच्या काळुकान चलतल्या आनी जियेतल्या सोमेस्तांक जेजूचो उजवाड मेळूंक आनी ताचो भावात जेजूचेर तीर जावंक तांच्या जिवितान नवसोडणी आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आयज केरीत भाशेन आमच्या दियोसेसीच्या लोकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर आमी प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटेंत वांटो घेतल्या बिचोली आनी म्हापसा वाराडांतल्या भावा भयणींनी पासत मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. ही मागणी आमच्या काळजांतली तुज्या हातान दुनिया आमी घाल्ल्यान अजुनूय संवसारान झगडीं झुजां चलतात ती सगळीं पयस जावंक तुजो आदार आमकां दुनिया फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C6 बागेंतल्या फुलां मोदें. बागेंतल्या फुलां मोदें, रानांतल्या झाडां मोदें, कुणींतल्या धातू मोदें, ईश्वराक सोडलें देणें. जेजूच्या काळजा सोबें भेटयता काळीज म्हजें. जेजूच्या काळजा सोबें भेटयता काळीज म्हजें. म्हज्या बाबा भयणीनो हे मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
या तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाला आणि मोहिमेक आमच्या लाडके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. Bo mogal bapa, San Zuzewazaच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देड्यांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसपट्टें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगोटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 dolbaranco, सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येतात ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. Sucia cursa ani polo żywotpona wurwy, tu venamka solojni sumia. Sonsaracia sorvonara, amci sorvonkor. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून
आमी तुका दीत वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुज्यो पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुन्नो जिवनपणांचो बोरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाच्यो माये सांगाती तिच्यो पोती बागेवन झुजय, बागेवन धर्म दिता, बागेवन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. समाजान झगडीं झुजां आसात खरी, पूण आमच्याय जिवितान आमच्या घोराब्यांनी झगडीं झुजां वायट व्यसनाक आमी सांबाळल्या आनी भ्रश्टाचार पासून आमी कोत्ताव. आमचेंच काळीज मन पयले सुवातेर आमी बदलूंक त्याच देवाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान अत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संवसाराचे पाप काटले आमची कागलूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटले आमची कागलूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनिया घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावुया. D10 एका सुन्यांत.
sundia amka warto Tore kusku amin salia Jesu chiku amin sogli Jesu mosto amin sande Jesu vanta aplerogo eka jiva amka burta priti bonga alza zota eka sundia amka varto tori kusko amin salia Jesu chiku amin sogli Jesu mosto amin sade Eka sundia amka vanto Tori kusko amin salia Jesu chiku amin sogli Jesu mosto amin sane Amin palzo moga uptis Jesu dila Eko satya amka kilya apliat moga sogliang vengo Eka sundia amka varto Tore kusko amin salia Jesu chiku amin sogli Jesu mosto amin sande प्रार्थूया Surgieńcze Baba, San Józefazak मान देऊन आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवंक म्हूण नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सुडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोचें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशी बसत सगळीं तुमी पयस थावन लागीं थावन ह्या मिसाचे भेटेन ह्या तिसऱ्या नोवेनान आयल्यान देखून आमी तुमकां सगळ्यांक दीत वाचता सांतवारीच्या रेतोराच्या नांवान फादर कॅनेथ टेलिथासच्या नांवान आमचे मोदेगात आसा फादर फ्रांसीस डायस सदांच जायते फावटी तो मिसाचे भेटेन येतात सकाळीं ताकाय आमी दीन वाचता आनी मिसाचे भेटेन आमकां आदार केल्ल्यांक सगल्यांक आमी उगडास कोत्ता
सांगला ते भाशेन आयज 2 वारादां पासत आमी मागता बिशोली वाराद आनी म्हापसा वाराद. कांय आमच्यो कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी मिसां आमची एपोरीं जातात. 6:00 7:30 9:15 रोमारीचें मीस. सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे 4 वाजता हें मीस रोमारीचें. 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा नोवेनाची मिसांनी ल्हानसो बदल केलोलो आसा ताची नोंद तुमी घेवची. जानेराचे 7 तारखेर आमी सुरू केल्लें ते 14 तारीख मेरेन आमची मिसां फकत 2 आयतार आसात. आमकां एक आयतार जालो, फुडलो आयतार येता तो आमची मिसां 5:00 6:15 आनी 7:30 वाजता. हो बदल मातसो आमी उगडास दवरचो. उगडास करतना 14 आयतारा दीस 9:15 मिसाक खेरीत भाशेन जाणट्यांक आनी पेडवंतां पासत हे मीस आमी भेटयता. त्या दिसा आमच्या जाणट्यांक आनी दुयेंतींक खेरीत तेल आमी लायतले. म्हणटकूच तांकां वेगळी तुमी हाडची आनी फुडल्या फ्रंट सिट्स आसात, कदेल आसात थंय तांकां तुमी बसोवची. त्या उपरांत मीस सोंपल्या उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा थंयसर आमकां पेज वो कांजी आमकां मेळटली. उगडास करून खेरीत भाशेन भाग्योन जुजेवादाच्या साद्या चालत्या जिविताचो. दोपाजीक परबे दिसा 16 आमची मिसां एपोरीं सकाळीं 5 6 7:15 आनी 8:30. दोपाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस समारंभाक आमचे मदेकात 5 बिशप आसतले. आमचोय बिशप धरून उपरांत भाग्योन जुजेवादाचे ओरातोरीच्या कुड्यान मीस जातलें दनपारचें 12 वाजता. 4 वाजता मीस कोंकणी भाशेन हांगासर जातलें आनी 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. ह्या जागा विशीं कांय सवलती ज्यो आमी जाणा, पूण नव्यान आमी सांगता. कुमसार जावंक आमी सोयेक घेवपाक जाय. त्या पासत आमकां पाद्री आसात कुमसाराक, बरें कुमसार आमी करुया ह्या नोवेनाच्या दिसांनी. आमकां मिसां दिवंक, उपकार मेळोवंक, मागणी विनोती करूंक, डोनेशन दिवंक आमच्या कावंटराचेर तुमी दिवं येता. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात. खेरीत भाशेन जुजेवादाचो कॅलेंडर वर्सा वर्सा आमी काडटा. तुमी जाय तो मोगान घेतात. त्या पासत उगडास करता कॅलेंडर जावं मागण्यांचो जेलो हें पुस्तक तुमी घेवचें. तें हांगासरूय आनी सांतवारेनूय आमकां मेळटा. फर्स्ट एड सेल आसा आमच्या आदाराक. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आमकां सकयल आमचे फुडल्यान सकयल मागीर मेळटा. जोझफास कॅन्टीन आमची सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी परबे दिसा पर्यंत भाग्योन जुजेवादाची सांतवार सांकवाळी लोकांक उक्ती आसतली 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. फाल्यांच्या दिसा वो खंयच्याय दिसांनी सुरवातेचीं उतरां वो वाचपां भावार्थाचें मागणी करूंक कोणूय सोदतात तांणी आदी फुडेंच वो आदल्या दिसा साक्रिस्तेन येवन सिस्टेरींक मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमीच सांबाळ करचो. कोणाची सांडलोली वस्त तुमकां मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. ही सगळीं मिसां युट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटात. आनी खेरीत भाशेन 9:15 मीस आनी 4 वाजता मीस आसा तें रोमारीची मिसां CCR TV आमकां लायव्ह आमकां दाखयता. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सांगतात आनी सुचयतात ते तांचें आमी आयकुया. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आतां आमी भाग्योन सुसेवासाचे नोवेनाचे मागणे करतल्या. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाळ बाप्पा, तुज्या पुतान आपल्या दळपणाच्या वचपांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी भोगलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्योन सुसेवासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोडण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योनपणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसता आनी ताचे मजतीन
आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 झुजे वाजा आमच्या भावा. Bagiwon zalia amcia bawa, wyjścia tuci mosut bawoi. Zakshidil Jesu bavat borsu urben bor amka zagoy. Zuze waza amcia bawa, tuci mosut argamoy ma. Baba Jesu, повітря тмя, арга мойма, сосна. Zuze vaza amcha bava, tuci pasu, arga mojma. Baba Jesu, повітря тмя,